नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या येजमानके खाला मंत्रिमंडळाची बसका आयज जाली. तातूंत वेगवेगळ्या विशयांचेर निर्णय जाल्यात. खास करून खाजगी वाठारांतल्या नोकर भरते खातीर थळाव्या लोकांक संद मेळची हे खातीर गोंयांतल्या खबरापत्रांनी जायराती दिवप बंधनकारक करपाचो निर्णय जाला. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या निर्णयाची अदीक म्हायती दिली. प्रत्येक प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान गोंयांत एडवर्टायजमेंट कंपल्सरी करपाकूच जाय. तांची फायन जी आसा, फर्स्ट ऑफेन्स जाल्यार 5,000, सेकंड ऑफेन्स जाल्यार 10,000, थर्ड ऑफेन्स जाल्यार 15,000 आनी तेजे मॅक्झिमम एम्प्लॉईज आहा पळय न्ही, म्हणजे 400 वयर, ताका फर्स्ट ऑफेन्साक 20,000, मागीर 25,000 आनी तेच्या उपरांत 30,000. तेंच्यांनी एडवर्टायजमेंट गोंयांत कंपल्सरी करपाक जाय. केलें ना आमच्या लक्षांत आयलें जाल्यार तेंचेर फायन केले वयतले. ह्या पद्दतीन आमी नंदादीप बिल्डींग आहा पळय म्हापसा अर्बनाची, ती गव्हर्मेंट घेता बाय पेईंग ऑफ 25 crores of rupees टू देम फॉर म्हापसा अर्बन. थोडेसो तेंच्या आनी आमच्या मदीं थोडो डिफरन्स आशिल्लो, बट तेंच्यांनी 25 कोटी घेवचें म्हटलें ना. आमी 25 कोटी घेवपाचें डिसिजन घेतला, जेणे करून गोंयकारांचे पयशे भितर अडकला ते मेळचे म्हणून हें डिसिजन करून ती बिल्डींग गव्हर्मेंट घेता आनी गव्हर्मेंट विल कन्स्ट्रक्ट थंय नवीन जे फाल्यां सकाळी बांदता. गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल एट सद्गुरू फाउंडेशन बाय तपोभूमी, तांकां आमी आमचे फायनान्शियल मदत आर्ट एंड कल्चरच्यान दिता 1.5 crores of rupees. फार्मागुडीच्या रवी नाईक कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात आयज शिक्षा उद्योजक संगम ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले. राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या कार्यावळीचे उक्तावण केले. नगराध्यक्ष रितेश नाईक हांच्या हस्तुकी पारंपारीक देवले पेटोवन ह्या कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण जाले. ह्या कार्यावळी विशीं मंत्री रवी नाईक हांणी खोस उक्तावण उपक्रमाची म्हायती दिली. साखळेच्या सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यावळीचे आयोजन केले. विद्यार्थ्यांमध्ये करिअर जागृताय निर्माण जावपाची हे खातीर ह्या कार्यावळीचे आयोजन केला. प्राचार्य नामदेव गावस हांणी ह्या कार्यावळीची पळोवणी करून विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. गेल्या वर्सा कन्वर्ज 1.0 आशिल्लो. हो कन्वर्ज 2.0 म्हणजे कितें, इंडस्ट्री एकेडेमियन सगळीं जाण एकठांय येयले आनी तेंचें कोलॅबरेशन जालां. आतां आमची कॉलेज कितें, आमची कॉलेज नॉन प्रोफेशनल कॉलेज जाल्ल्या कितें जाता, आमचे तांकां अशे जॉब्स मेळना. जेन्ना केन्ना इंडस्ट्रीन हांगा येतात आनी ते आपणाची सक्सेस स्टोरीज सांगतात, तेंच्यासून ती भुरगीं कितें प्रेरणा घेतात आनी मागीर ती भुरगीं फुडें मागीर तांकां बरें हेतून तांकां बरें खंयचो जॉब नाजाल्यार स्टार्टअप अशें कितें करूं शकता. म्हणून हो कन्वर्ज 2.0 आमी आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स एंड कॉमर्स सांखळी गोवा हांगा आमी आयज येवजला. हो DHEची इनिशिएटीव, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनची इनिशिएटीव आनी हातूंतल्यान ते आतां फुडें नेक्स्ट इयर व्हडलो प्रोग्राम करूं शकता. पर्यटन भागधारकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय. पर्यटन उद्देगाचेर ताचो दीर्घकालीन परिणाम जावंक शकता अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. कोळंगुटे सुमार 100 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत वीज वाहिनी आनी रस्त्याच्या दुरुस्ती प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. पयलीं आज आमी जी फाउंडेशन स्टोन घातला आयचीच इट इज मोर दॅन 100 crores अशें पळोवंक वचत जाल्यार. हेजे आमी अंडरग्राउंड केबलिंग करता, परत पायपलायन ले करता आनी रिइन्स्टेटमेंट ऑफ द रोड करता कंप्लिटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कन्सेप्ट फक्त एक 2-3 पुरतो लिमिटेड आशिल्लो. जाल्लें कितें, रस्तो बरो मेळ्ळा पुरो लायट आसल्या पुरो,
ताज्या उपरांत उदक आयलें, उदक प्रत्येकाच्या घरांत आसपाक जाय. ताज्या उपरांत सिवरेज आयली, सिवरेजीची लायन कंपल्सरी घालपाक जाय. ताज्या उपरांत आतां इंटरनेट केबल आयलो, तोय प्रत्येकाच्या घरांत वचपाक जाय. सिवरेजूय आसपाक जाय, इंटरनेट केबलूय आसपाक जाय, अनइंटरप्टेड आमकां पावर आसपाक जाय. आनी आतां तर वेस्ट कलेक्शन आयलें. पयलीं वेस्ट कलेक्शन आमी स्ट्रीट करताले, आमकां सरकाराची गरज नासली तेन्ना प्रत्येक जाण कोयर खूब जाल्लो, आतां कोयर खूब जाल्लो आसा, गोंय सरकारानूच काडूंक जाय. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड सरकारान करपाक जाय, सर्विसीस सगळ्यो सरकारान दिवपाक जाय. आनी जेन्ना पेमेंटाचो विशय येता पळय न्ही, तेन्ना लोक फाटीं करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज उत्तराखंडाक भेट दिली. आयज सकाळीं मुखवा हांगा गंगा मातेची पुजा करून तांणी दर्शन घेतले उपरांत ट्रॅक बायक रॅलीक 5वो बावटो दाखोवन रवाना केले. हरशिलांत आयोजीत केल्ल्या एका भौशीक कार्यावळींत तांणी संबोधीत केलें. उत्तराखंड सरकारान शिंयाळें पर्यटन उपक्रमाक सुरवात केल्या. ही तोखणाय करपासारकी गजाल आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है. ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है. और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन. खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने. मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है. मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें. ब्रिटन भोंवडेर आशिल्ल्या विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांचेर खलिस्तानी कट्टरवाद्याकडल्यान हल्लो करपाचो प्रयत्न निशेध करपासारको आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी म्हळां. संबंधितांच्या आड खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत तांणी केल्या. विदेशी वेव्हार मंत्र्यांच्या सुरक्षा वेवस्थेतले दुर्लक्ष केल्ले खातीर तांणी हुस्को उक्तायलो. पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. भारत भोंवडेर आयिल्ल्या बेल्जियमच्यो राजकन्या हांणी काल मुंबयत ताज हॉटेलांत भारतीय वेवसायिकां वांगडा भासाभास केली. बेल्जियमांतल्यान आयिल्ले वेवसायिकांचे शिष्टमंडळ लेगीत ह्या वेळार तांचे वांगडा आशिल्ले. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दोनूय देशाच्या वेवसायिकां मदीं विज्ञान, तंत्रगिन्यान, हरीत आनी अक्षय उर्जा ह्या मळावेल्यो 13 कबलाती जाल्यात. आयसीसी चॅम्पियन्स करंड क्रिकेट सर्तीत काल लाहोरात जाल्ल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान दक्षिण आफ्रिकेचेर 50 धांवड्यांनी जैत मेळोवन निमाण्या फेरयेंत प्रवेश केला. ह्या खेळांत सगळ्यांत चड धांवड्यो काडपी न्यूझीलंड पंगडाचो रचिन रवींद्र हो सामनोवीर थारलो. ह्या सर्तीचो निमाळो खेळ 9 मार्चाक भारत आनी न्यूझीलंड पंगडा मदीं जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.